आज आम्ही गोवा फॉरवर्ड पार्टीची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह घेतली. गेली स्टेट एक्झिक्युटिव्ह जाल्ली 18 मेक, एक 2.5 महिने पयलीं. आता 2.5 महिने पयलीं आमी कितें डिसिजनां घेतली ते 2.5 महिने पयलीं आमी तुमकां सांगिल्ली. आता ताजेर आमचो प्रोग्रेस कितें जाला, आमी खंय पावला हाजो आमी नियाळ घातला. ह्या 2.5 म्हयन्यांनी आमच्या देशांत जंतर मंतराचेर जेन झी भायर आयले आनी तांणी एक निर्णायक जैत सरकाराचे केअरलेसनेसाचेर घेतलें. हें जैत आमकां दाखोवन दिता, सगळ्या राजकारण्यांक आनी सगळ्या राजकीय पक्षांक दाखोवन दिता की एक समाजाचो घटक जेन्ना आमी इग्नोर करतात तेन्ना तो एक्सप्लोड जाता, तो रस्त्यार येवन न्याय मागूंक लागता आनीक धर निर्भयपणान ताणें आपलो लढो चुकयलो जाल्यार तांकां जैतूय मेळटा. हातूंत खंयचेच राजकारण करनासतना एक समाजाचो घटक, एक एज ग्रुप जो 30 वर्सांचे सकयल आशिल्लो मतदार तो भायर आयलो आनी तांणी फूल मेजॉरिटीचो जगांतल्या सगळ्यात व्हडल्या पक्षाचो सरकाराक बँड करपाक लायलो. हें आमी पळयलें. सो आमी हें जेन झीचें मुवमेंट आनीक हाजेर गोंयाक रिलेशन कितें आनी गोंयचें राजकारणाक कशें वळण दिवप फुडले इलेक्शनाक फेस करपा खातीर आनी आमचो पक्ष घट करपा खातीर हाजेर आमी विचार केलो. सो प्रिडॉमिनंटली ह्या 3 वरांच्या मिटिंगेन एक 2 वरां तरी आमी फक्त जेन झीक चे इश्यूंचेर आमी उलयले. सत्य परिस्थिती अशी आहा की आमी जेन झीन पडना आनी आमी जेन झीक केन्ना कॉक्रोचूय म्हणलें ना, वो तांकां टर्मायटूय म्हणलें ना. आमी मानतात की जेन झी म्हणटा ती तशी पळोवंक गेली जाल्यार ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वोटींग पॉप्युलेशन आहा. कमींतले कमी 40 ते 45% वोटींग पॉप्युलेशन जेन झीचे आसा. सो ह्या पॉप्युलेशनाक इग्नोर करप ना, निग्लेक्ट करप ना. ह्या बॅकग्रावंडाचेर आमी स्टेप मारतले. आमी जेन झीक आमच्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हान रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. बाब प्रशांत गांवकार आनी बाब रितीक मांद्रेकर हे जेन झी मुवमेंट जावचे पयलीं आमचे बरोबर आसात आनी तांकां आमी स्टेट एक्झिक्युटिव्हान रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा. म्हाका दिसना की खंयचेच पक्षान गोंयांत आज मेरेन जेन झीक ह्या भशेन म्हत्व दिल्लें आहा. आमी तांचे इश्यूज समजून घेतल्यात, तांचे इश्यूंक सोल्युशन कितें जावंक शकता आनी आमी कितें करूंक शकतात हो एक ऑल्टरनेटीव अप्रोच त्या जनरेशनाक कशें आमी फुडें पावयतले हाजेर आमी विचार केल्लो आहा. हो एक इश्यू जालो. जेन झीचे इश्यूज आनी जेन झीचो मुवमेंट गोंयांत फुडें कसो व्हरप हो एक म्हज्यातल्या अंकलान सांगून फायदो ना. सो तेच सांगतले. हांव तुमकां सांगूंक सोदता ते इतलें की आमच्या पक्षाचो फोकस आहा बायलांचेर, आमचो पक्षाचो फोकस आहा भुरग्यांचेर, आमचो पक्षाचो फोकस आहा ट्रायबल्सांचेर आनी गोंयच्या मायनॉरिटी कम्युनिटीचेर. हांव जनरल कॅटेगरींतलो मनीस, सो म्हाका जनरल कॅटेगरींतले इश्यू समजतात आनी हांव तांचे इश्यूज घेताच. पूण ह्या उरिल्ल्या घटकांक रिप्रेझेंटेशन मेळप, तांचे इश्यूज घेवप, येता त्या एसेंब्लीन जाता तितलो तांचे खातीर लढो फुडें व्हरप आनी तांकां सोक्ष हे इश्यू मेळप हो आमचो फोकस आसतो. आतां ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हाचे पयलीं काल हांव बाब गिरीश चोडणकराच्या घरा गेलो आनी लोकांक इतले वेळ जे कितें जाय आशिल्ली की एक बरे पद्दतीन उलोवप सुरवात जावची. आमी एलायन्स पार्टनर काँग्रेसीचे आसात पण आमचे भितर उलोवप ते भशेन सुरवात नाशिल्लें जावचें हें सुरवात करपा खातीर आमी स्टँड घेतला. आतां बॉल आसा काँग्रेसीच्या कोर्टान
ताजेर आमी कांयच ह्या स्टेट एक्झिक्युटिव्हान डिस्कस करूंक ना, कित्याक शिता फुडें मीठ पिवून कांय फायदो ना. आमच्या खूब जाणांच्या मनान अशें एक हें आहा की आमी लोकां मदीं वचपाक जाय, लोकांचे इश्यू समजूंक जाय. एअर कंडिशन कॅबिनांनी बसून लोकांचे इश्यून उलोवप हें इजी आसता, पूण लोकांचे मदीं वचून एक यात्रा करून ती सगळ्या तालुक्यांनी सगळे मतदारसंघांनी वचून थंय रावून बेगींतल्या बेगीन सुरवात करपाची गरज आहा. काल मुख्यमंत्र्यान अनावन्स केला की फेब्रुवारीन इलेक्शन जातलें. ताणें नितीन नबिना बरोबर आपलो फोटो काडून परते आनी एकदां गोंयचे जनतेक मिसगायड करपाक प्रयत्न केल्लो आहा अशें म्हाका दिसता. तो तें इलेक्शन डिसेंबरानूच घेता. सगळे जे कितें सिग्नल मेळटात, जे भशेन EVM आयिल्ली आहा, तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें 45 ते 60 दीस पयलीं हें मोबिलायजेशन सुरवात जाता. हें सगळें सुरवात जाल्लें आसा. इतलें आसून मुख्यमंत्री म्हणटा की ते फेब्रुवारीन जावंक शकता. म्हाकाय मदीं शंका अशी जाल्ली की फेब्रुवारीन जावंक शकता आसत म्हणून, कित्याक जेन झी हांकां आनी हांचे मुवमेंटाक सरकाराचो रिस्पॉन्स आनी रुलींग पार्टीचो रिस्पॉन्स सामको असो बुल इन अ चायना शॉप पळय त्या भशेन रिस्पॉन्स आहा. तांकां कशें रिस्पॉन्ड करप तेंच कळना, ही परिस्थिती आहा. सो ताजे खातीर आनी देशभरान जे E20 पेट्रोलाचेर इश्यू जाल्लो आहा, जे राम मंदिराचे चोरयेचेर इश्यू जाल्लो आहा, हे सगळे इश्यूज पायलअप जावन उत्तर प्रदेश जे 3 टायम अमेरिके परस व्हडले लोकसंख्येन अशा राज्यांत हार येत म्हणून ते जाता तितले आयचे मरण फाल्यां करून ते फेब्रुवारी मेरेन व्हरूंक शकता अशें म्हाकाय दिसतालें. सो तो पार्ट आपल्याक अजून वी कॅनॉट मेक अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ इट बिकॉज वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू मेक दॅट. बट बेसिकली आज आमी गेले मिटिंगेन जी डिसिजनां घेतली ताजेर नियाळ घेतला. आमी डिसिजन घेतलें की बेगींतले बेगीन आमी आमची यात्रा सुरवात करतले. ही यात्रा पेडणेच्यान काणकोण आसूंक शकता, पेडणेच्यान सुरवात जावंक शकता, वो एक खंयच्या डिस्ट्रिक्टांतल्यान जर स्पेसिफिकली आमकां रिक्वेस्ट आयली जाल्यार ताजेरूय आमी विचार करूंक शकता. हे आमी एक आठवड्या नंतर ताजेर आमी डिसिजन घेतलें. पूण यात्रा आसतना आमी थंयचे सगळे इश्यूज, सगळे हे बेसीक घटक म्हळ्यार जनरल, ST, बायल्यो, जेन झी आनी मायनॉरिटी हांचे इश्यूज समजून थंय वतले आनी ताका ऑल्टरनेट विजन आमचे कडेन आसतलें. हे इश्यूज, हे प्रॉब्लेम्स आनी ही सोल्युशनां ही आमी तयार करून थंय वतले. उगीच वच वचून तियात्र करून थंय येवपाचें ना. सो तें करपाचो आमी सगळो प्रोसेस सुरवात केल्लो आहा. आमी फाल्यांच्यान कामाक लागतले. आमचो एक स्टेट म्हळ्यार एक रिजनल पार्टी, एक रिजनलिस्टीक पार्टी म्हणून आमचे खूब मतां अशें आहा की गोंयांत गोंयकार हो एक उद्देग आसचो, बरे पोजिशनान आसचो आनी गोंयांत गोंयकारानूच गोंयकारांचेर राज्य करचें. ते भुरग्याचे सब्जेक्टाचेर आसूं वो तर वयर आसूं खंयच. तो गोंयकार आहा तो आसप बरो आनी ते आसपा खातीर एक लढो वचून करचो पडलो जाल्यार आमी करपाक तयार आहा. आमी गोंयचे मूळ गोंयकार म्हणल्यार शेड्युल्ड ट्रायब कम्युनिटी जी पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागता, ज्याचे खातीर उठा हो लढो चलोवंक सोदता, तांकां पूर्णपणान आमी तांकां सपोर्ट करतले. तांणी जे कॉल दिला की आमी 12 तारखेक 13 तारखेक चलो पणजी म्हणून करता, थंय आमच्या पक्षाचोय तांकां पूर्णपणान जाता ते भशेन आदार आसतलो. आमकांय दिसता की मूळ गोंयकारांक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागपा खातीर हक्क आसा. पक्षांनी रुलींग पार्टीनी तांकां उतर दिल्लें आहा. आतां तें उतर नेगार कित्याक वता तें कळना, पूण जर तें वता जाल्यार तांकां धडो शिकोवचो पडटलो आनी आमी उठाक सपोर्ट करपाक आमी आसतले. सो बेसिकली आमी रिव्यू घेतला. आमी उठाक सपोर्ट करतले. जेन झीक रिप्रेझेंटेशन दिवपाक पडलें जाल्यार जेन झीक रिप्रेझेंटेशन सुद्दां दिवपाक आमची तयारी आसा. पक्षाचे उमेदवार म्हणून करपाची सुद्दां तयारी आहा. पूण जेन झीचे इश्यू, जेन झी लिडरशीप उलयतली, तांचे इश्यूज ते पॉयंट आवट करतले आनी तांचे सोल्युशन आमचे वटेन कशी येवंक जाय ते आमकां सांगतले, ते प्रमाणे आमी वतले. आतां आमचे जे उरिल्ले आहा ते
ते जेएनसीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह तुमकां एड्रेस करतले तांचे इश्यूचेर हांवें तुमकां ओवरऑल सांगला तरी कितें प्रश्न आहा जाल्यार विचारा. काल तुमची GPCC प्रेसिडेंटा कडेन मिटींग जाली सो त्या मिटिंगेन कितें जालां म्हणजे फ्रुटफूल मिटींग जालें कितें पळय सुरवात ही फ्रुटफूल म्हणटात न्ही. सुरवात जावंक नाशिल्ली न्यूज आशिल्ली. सुरवात जाली की एक बरी वस्त सगळ्यांक दिसता बरी वस्त म्हणून एक पब्लीक सेंटिमेंट आहा की एकवट जावचो आनी ताजे खातीर हांवेंच तो इनिशिएटीव घेतलो. पयर काणकोणां खूब जाणांनी आमकां विचारलें की बाबा कितें जातलें प्रश्न आशिल्ले. हांवें तांकां सांगलें पळय आमचे फाटीं फुडें जाता आमी ताजे एलायन्स पार्टनर आसात पूण मेळप जायना कितें जायना तें आनी सगळी फॉर्मालिटी सोडून हांवूच ताजे घरा गेलो. ताणें काय म्हाका तसो आपोवंक नाशिल्लो कितें नाशिल्लें. हांवें पयले दिसा उतर दिल्लें काणकोणां की हांव काँग्रेसी कडेन उलोवपाक रितसर पद्दतीन सुरवात करतलो आनी ती पयली ऑपॉर्च्युनिटी काल मेळ्ळी तेन्ना हांव गेलो थंय सुरवात केली. आतां ताजो फुडें आकार प्रकार कितें जाता तो तांचे कडेन आहा आनी जेन्ना जातलें तेन्ना वी वील रिएक्ट अकॉर्डिंगली. But then on December elections, so how long Goa forward can wait? Because it is Goa time and again you have Goa said- forward is not waiting for anyone. Goa forward is very clearly starting its work. I have told you, I have announced that we will have a yatra in every district, every constituency of the state. We will go there, we will study their problems, bring out clear-cut solutions. We are not stopping for alliance talks to begin on the yatra. Yatra is a mobilization of the people against the BJP. Everybody has the right to do it. We will also do it. We are a regional party. We understand regional sentiments better, and we will start it. Congress ही यात्रा काढू शकतो अशी. Everybody is free. This is a free world. It's a democracy. When you talk about alliance, तू गेला म्हणटा तेंच्या गोवा फॉर देखून कितले दीस रावंक शकता बाबा alliance सारखे जातले जाग्यार येतले बिकॉज यू ऑल्सो हॅव अ डिसिजन टू थिंक अबाउट युअर सीट. कितें जाता न्हू हाजे पयलीं म्हाका एलायन्साचे काँग्रेसी बरोबर करपाचो एक्सपिरियन्स आसा. पयलीं प्रॉमीस कितें जाता मागीर कितें जाता मागीर एक आपल्याक फटयलेशें दिसता ह्यो खूब परिस्थिती येता. हें सगळें एक्सपिरियन्स धरून गेले खेपे आमकांय बी तशें उतर दिल्लें चड सिटां मेळ्ळे कमी सीट सगळ्यांक खबर आहा. पूण हांवें तेन्ना कितें चिंतलें की एक लोकांचे मदीं एक हें आशिल्लो सेंटिमेंट जाल्लो की 2017 हांवें BJPक सपोर्ट केल्लो. सो एक म्हणजे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट घेवचो की एक ख्यास्त दिवची कळ्ळें. सो ते खातीर हांवें तेन्ना चड एसर्ट करूंक ना. दुसरें कितेंय जावं दिगंबर कामत हो मुख्यमंत्री आशिल्लो आदलो. सो एक सिनियर लिडरशीप काँग्रेसीन त्या दिसार आशिल्ली. आयची परिस्थिती बदलल्या. आज हांव सिनियर लेजिस्लेटर जालां ओपोजिशनान. हांव ओपोजिशनान सगळ्यांत सिनियर आहा. म्हाका सिनियर म्हणपाक लज दिसता. हांव केंस काळे करता कित्याक करता की सिनियर म्हणल्यार पिकपाक जाय केंस. सो म्हाकाच सिनियर म्हाका म्हणपाक म्हाका लज दिसता केन्ना म्हळ्यार मातशें फाटीं फुडें येता. म्हाका दिसता उमेश म्हाका दम आहा. पूण इतलें आसतना एक्सपिरियन्स ऑलवेज हेल्प्स. आनी एक्सपिरियन्स म्हाका अशें दाखयता की पक्ष जर तुजो रस्त्यार मोबिलायज ना जाल्यार तुका बीग ब्रदरा कडेन कितेंय एक्सेप्ट करचें. जे दिसा तूं ऑन ग्रावंड रेडी आहा त्या दिसा तुका कसलोच भंय दिसना. सो हांव ऑन ग्रावंड रेडी करपा खातीर खरेंच आपलें एक्शन आहा वा ना तें पळोवपा खातीर लोकां मदीं वतलो आनी ती यात्रा आमी सुरवात करतले बेगींतल्या बेगीन. Any thought about state executive committee? Any time decision or discussion झालेलं आसा की saying that certain seats we will not bend down to a certain number. We have not talked basics because see it's like this. The discussions have begun. Let us see how far it goes. Today, another party, political party, has said that they have also been in discussion with the Congress, but nothing is happening or something like that. So there is a lot of, but nobody is stopping their work. See, you all felt that we had rest and I said many things. Whatever I said about cockroaches,
I stand firm on those things. That cockroaches have huge value. Cockroaches have more value than us. Forget one political party. All of us elected in the house, none of us are cockroaches. So what? 40% of the voting population is not got representation in a democratic setup like Goa. So they have to be given importance. They have to be given their due. They have to be given weightage. They have to be engaged with. Their problems have to be resolved. At least be understood. So I am wanting to do that. For that, we want to give them representation. We have given them on the state executive. If they are good enough, if they show their this, we will even make them MLAs. And we have not chosen. My daughter is not coming to contest. I have not chosen my daughter as Gen Z's representative. Gen Z's representative will be chosen by the Gen Z, not by us. आता अशें म्हणटा की BJP सत्तेवयल्यान देंवोवपा खातीर सगळे पक्ष जे आसा ऑपोजिशनांतले युनायटेड येवपा जाय तर आता कोण नेमके बाकीचे जे पक्ष आसात आता काँग्रेस सोडले जाल्यार आप आरजी ह्या पक्षां कडेन कोण उलोवप करतले आता तुम्ही करतले कारण काँग्रेसय बी काँग्रेस काय फुडाकार घेयना म्हणून अशें आम आदमी पार्टी बी म्हणटा तर काँग्रेसीचेर म्हाका आज कांयच उलोवपाचें ना. ते खूब जाणांक कशें कितें दिसता की हांव काँग्रेसीचेर उलयतां आनी दुसरे दीस काँग्रेसी कडेन उलयतां. सो आज म्हाका काँग्रेसीचेर कांय उलोवपाचें ना. आज हांव फक्त म्हजे पक्षाचेर उलयतां. म्हजे पक्षा बरोबर कोणाक तर अलायन्स करपाचें आहा. म्हजे कडेन ते उलयले जाल्यार हांव रिस्पॉन्ड जावपी मनीस. म्हाका हायकमांड आहा तो गोंयची जनता आनी तांचे बरोबर हांव कॉन्स्टंट टचान आहा. जर तांकां दिसता की हांव ह्या मनशा बरोबर असोसिएट जावचो न्ही जाल्यार म्हाका इमिजिएट रिस्पॉन्स जाता की आतां कित्याक जालो काय ते भशेन हांव अकॉर्डिंगली हांव रिएक्ट जाता. सो खंयचोय पक्षाक जर आमचे कडेन अलायन्स करपाचें आसा आनी म्हजे कडेन म्हजो नंबर सगळे जगाक खबर आहा. हांव आय एम एन ओपन बूक. म्हजे कडेन कोणेय जर अप्रोच केलो जाल्यार हांव ताका क्विकली रिस्पॉन्स दिता. हांव म्हजे पक्षाचेर उलोवंक शकता आनी कोणाचेर उलोवंक शकता. कट ऑफ टाइम तुम्ही धरताना Cut off time, let us not talk. Let us not give. You have learned from your experiences, you said. So I have learned from the experience to be prepared. See, you have to expect the worst and hope for the best. So even in the worst case scenario, we are ready. We should be ready, no? We are not ready as of date. Nobody is ready. Only people ready are the ones whose potential is not known, and those are the cockroaches. B option open available. Only they are ready. They have shown, they can come on the street and make the BJP band. Goa- Who else? Which political party has shown? गोवा फॉर्ड बाकीच्या पक्षांकडे उलोवप करतलो काय म्हणटा. At the moment, Goa forward, case to case basis. पळोवचें पडटा. पण A ना जाल्यार B ऑप्शन ओपन अवेलेबल आहा तुका. पयलीं गोंयची जनते बरोबर अलायन्स स्ट्रॉंग जावंक जाय. राजकारणी जेन्ना निवडून येता तेन्ना तांचे अलायन्स जनते बरोबर तुटता. अलायन्स जनते बरोबर जाय. अलायन्स जनते बरोबर करपाक यात्रा जाय. लोकां मदीं पावपाक जाय. थंय वचून रावपाक जाय. थंयचे ट्रायबल मनशाचे प्रॉब्लेम कितें ते सोडूंक जाय. ताचे घरान जेवंक जाय. शीतकडी खावंक जाय. ते सगळें करपाक आमी सुरवात केली. ते दुसऱ्या कडनं आहे. हां ते दुसऱ्या आहे करणार तू सांगता पाहिजे. करता तेन्ना दिसता तुका तूं तुवें पळयलां जाल्लें. ना तू सांग. हांवें केले 10-15 वर्सां पळोवंक ना. पर्रीकारान 2012 केल्लें तें लास्ट. ताचे मागीर कोणेंय पळोवंक ना अशें. अशें इतिहास सांगता. तुवें आयकलां जाल्लें ना. 5 स्टार हॉटेलांत वचून एड्रेस करप बंदरान आनी थंयच्यान डिक्लेअर करप आमी हें करतले. हें सांगप बरें काय एक गांवांत वचून एक शेड्यूल ट्रायब कम्युनिटीचे मनशाच्या घरांत रावून थंय अनाउन्स करप बरें. जमनीर बसून ताची शीतकडी खावन तें म्हाका दिसता उत्तर क्लियर आहा. जनतेक खबर आहा की जमनीक टच आशिल्लो मनीसूच जाका अर्दींग सारकें आहा ताका शॉक लागूंक शकना. सो आमचें अर्दींग सारकें आहा. आतां लिव इट टू द जेन झी टू टॉक. पण लास्ट पॉईंट कोणाक मारता तू. हां हो पॉईंट कोणाक मारता तू. 5 स्टार आज कोणाक टॉक ना. अर्दींग आसपाक जाय न्ही. पळय अर्दींग ना जाल्यार शॉक येता. सो अर्दींग सारकें आसपाक जाय. परते अर्दींग आसा काय ना
हें चॅक करीत रावपाक जाय. टायम मेळिल्लो आहा. अर्दींग यू हॅव टू बी अर्थ, यू हॅव टू बी having your feet on the ground and your ears to the ground. We are going on this yatra to check what is the ground reality. एक्झिक्युटिव्ह मिटींग जाल्ली आनी एक्झिक्युटिव्ह मिटींगेन 3 वरांची मिटींगेन 2 वरां फक्त झेन्झीचो इशू आनी गोंयच्या युवकाचो इशू आमी डिस्कस केल्लो आहा. म्हणजे सिरियसनेस आमच्या पक्षाक झेन्झी वयल्यान आनी युवका वयल्यान आहा हें कळटा. तेच बरोबर एसटी समाज जो आहा हे ट्रायबल समाजाक कशें रिप्रेझेंटेशन दिवप, झेन्झीक कशें रिप्रेझेंटेशन दिवप आनी झेन्झीचे इशू कशे सॉल्व करप आनी तांकां कशें जे डिमांड ते मागता तांकां एक वेटेज दिवप हें आमच्या अध्यक्षान आनी एक्झिक्युटिव्ह कमिटीन आयज डिसायड केल्लें आहा. आनी आज जो मुखार यात्रा जावपाची आहा ह्या यात्रेन आमी एक लोकांक ऑप्शन्स आनी इशू रिजॉल्व करपाक आमी लोकांच्या ग्राउंड लेवलाचेर वचपाचे आहा. आनी ग्राउंड लेवलार वचून आमी ग्राउंड लेवलाचेर रेडी फॉर वॉर जावपाचे आहा आनी तेन्नाच आमी डिक्लेअर करतले की आमी खंय आहा आनी कितें आहा तें. आनी आमचो पक्ष हो झेन्झी बरोबर आहा, आमचो पक्ष हो युवकां बरोबर आहा, आमचो पक्ष हो ट्रायबल कम्युनिटी बरोबर आहा. आनी जे 13 तारखेर जे तांचे मास एज्युकेशन आझाद मैदानाचेर आहा ताका आमच्या पक्षाचो पूर्ण तेंको आहा. कारण तांकां रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळचें हें आमच्या पक्षाचें ध्येय आनी धोरणां आहा. आनी गोंयकार आनी गोंयकारपण हे मूळ गोंयकारांक मेळचें हें आमच्या पक्षाचें ध्येय आनी धोरणां आहा. आनी जे बाकीचे जे इश्यूज आहा आमचे झेन्झीचे जे तांकां बाकीचे युनिव्हर्सिटी इश्यू आसतले हे आमचे रिफीक तुमकां सांगतलो. सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक नमस्कार. आयज तुमी पळोवंक शकता की हांगा सुद्दां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक चडांत चड यंग भुरग्यांक रिप्रेझेंटेशन मेळ्ळा. आतां जेन्ना यंग भुरग्यांक रिप्रेझेंटेशन मेळटा तेन्ना कितें जाता की चडांत चड आनी भायले जे भुरगे आमकां पळयता ते अट्रॅक्ट जाता. एक प्लॅटफॉर्म मेळटा आमकां उलोवपाक आनी असो प्लॅटफॉर्म खूब जाणांक जाय आसता तो तांकां मेळना. सो आयज सगळ्यांत पयलीं आमी तेचेर काम करतले आनी भुरग्यांक कसो फुडें हाडप हें पळयतले. आयज गोंयांत जर पळयलें जाल्यार झेन्झी मदीं तीच चळवळ आसा, तीच आसा ती म्हापसा आनी पणजे वटेचें एज्युकेशन जालें पळय तेन्ना आमकां सारकें दिसून येयलें. पूण त्या मुवमेंटाक एक बरें डायरेक्शन लागपाक जाय. डायरेक्शन म्हणजे कितें की आयज गोंयांत जर पळोवपाक गेले जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.3 चेर पावला. नॅशनल हातूंत ऑलमोस्ट ट्रायस जाल्लेली आसा. भुरग्यांक जाय तशे बिझनस ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. ते सगळे म्हणटा की EDCन स्किमी मेळटा, हे मेळटा, ते मेळटा. पूण जेन्ना ऑन ग्राउंड आमी थंयसर वयता पळय त्या टायमार भुरग्यांक थंय ते स्किमी अवेल करपाक इतले हर्डल्स लागता. पूण ह्या सगळ्या गजालींनी भुरगो एक स्टक जाल्लो आसा, मेंटली फ्रस्ट्रेट जाल्लो आसा. आनी आयज आमकां दिसता की हेजेर सोल्युशन येवपाक जाय. सोल्युशन कितें की ज्या तरेन आमच्या सरान सांगला की रिप्रेझेंटेशन जर जेन्झीक दिले, जेन्झीचे विशय आहा पळय ते आमी जेन्झीक बरे तरेन मांडू शकता. आतां सरान सांगला की 40% सकयले जे कितें 40% आमचे पॉप्युलेशन आसा ते जेन्झी रिप्रेझेंट करता. आतां आमचो असलो एक भुरगो जेन्झीचो भुरगो जेन्ना विधानसभेन वयतलो आनी तो विधानसभेन आपले प्रश्न मांडटलो पळय जेन्झीचे तेन्ना चडांत चड विशय भुरग्यांचे आहा पळय ते सॉल्व जावपाक पडटले. कित्याक आमी ह्या झुजनेच्यान वयर येयलेले भुरगे जे हे सगळे सिच्युएशन आहा पळय ते बायकांचेच पयलेले भुरगे. जशें आमच्या सरान सांगला पळय त्या तरेन आमी जेन्ना गांवांनी घरांनी वयतले पळय त्या टायमार आमचो मेन मुद्दो आसतलो की काणकोणचे भुरगे समज आमी काणकोणाक गेले जाल्यार त्या भुरग्यांक कितें प्रॉब्लेम थंय फेस जाता आनी ते भुरग्यांचे प्रॉब्लेम आमी सॉल्व करूंक कशें शकता. आमी चड क्रिटिसायज करपाक वयचे ना. आमी जे प्रॉब्लेम आसा पळय ते सॉल्व कशें करप आनी ताचो रोड मॅप कसो काडप हो भुरग्यांच्या मुखार दवरतले आनी चडांत चड भुरग्यांक आमी अप्रोच करतले. आनी जो भुरगो खरोच बरो आसा, जो फायनान्शियली वीक आसा पूण खरोच तेजे कडेन क्रेडिबिलिटी आसा तेका आमी वयर हाडपाक आमी तेका हात दितले. ते इंग्लिशीन एक म्हणटा की गुड लिडर शूड क्रिएट मोर गुड लिडर. आयज आमच्या विजय सरान हांगा एक गुड लिडराची बॅच सायडीक बसयल्लेली आसा. आमी चडांत चड हे 4 जाण मेळोन आनी गुड लिडर ह्या पक्षान हाडटले आनी हो पक्ष एक जेन्झीचो पक्ष म्हणून फुडें व्हरतले आनी चडांत चड भुरग्यांक रिप्रेझेंट करपाक आनी तांकां मदत करपाक आमी हेल्प करतले. सगळं आमी नंतर पळयता आमचो आतां विशाल उलयतलो. आयज जेन्झी टॉपिकाचेर आमी डिस्कशन दवरिल्लो. ताजो एक कंपोनंट आशिल्लो स्टुडंट लायफ आनी कॅम्पस लायफ. जे आमचे गोंयचे भुरगे आसा तांकां कितें इश्यूज फेस जाता आनी जांच्यांनी आमकां अप्रोच केल्ले ते सगळे इश्यूज आमी इनलँड डिस्कस केल्ले आनी ताजेर सोल्युशन कितें आनी ऑल्टरनेटीव सोल्युशन कितें चड रिस्की जाल्यार कशें करपाचें हँडल कशें करपाचें ताजेर इन डिटेल आमी सगळे डिस्कस केल्ले. आनी थोडे इश्यूज वीच रिक्वायर्ड द अटेन्शन ऑफ द हावस जे बाकी सगळे कन्सर्न एमएलएचे अटेन्शन जाय तांचो इम्पॉर्टन्स घेवपा पडटा ते आमी सगळे डिस्कस केल्ले आनी एक्शन प्लॅन फुडें लिस्ट आउट केला ऑन वीच इश्यूज टू बी टेकन अहेड ऑन वॉट इम्पॉर्टन्स खंयचे प्रायमरी घेवपा जाय आनी खंयचे कशें डील करप तेजे सगळे डिस्कस करून आज आमी एक बसली. एक म्हणजे की नॉलेज ही आमी पावर कशी पळयता.
जर आयज एम्प्लॉयमेंट पळोवपाक गेले जाल्यार एक प्रिविलेज कशी जाल्लेली आसा की ज्याच्या कडेन चड पयसो आसा पळय तो पेपर विकतो घेता आनी तो पास जाता. सुरवातूच हांगाच्यान जाता. आतां एक सामान्य घराण्यांतलो आवय बापूय जेन्ना आपलो भुरगो शिकतलो आनी नॉलेज ती यूज करून आपले घराणे किंवा आपल्या गांव वाठार सांबाळटलो पळय ते एक नॉलेज कशी पळयता आनी ती नॉलेजूच एक सॅक्रिफायस जाता, कॉम्प्रमायज जाता पळय तेन्ना आमच्या भुरग्याच्या मेंटल इफेक्ट पडटा. हो फर्स्ट स्टेप जाता. फुडें गेले जाल्यार एम्प्लॉयमेंटूच जाता की कॉम्प्रमायज जाल्ल्या भशेन जाता कित्याक ती सुद्दां एक प्रिविलेजूच जाला. जेच्या कडेन पयसो आसा तेच्या कडेन जॉब मेळटा. ही आयज खंय तरी म्हाका दिसता की सिस्टम आसा ती चेंज जावपाक जाय. सिस्टम जर चेंज जातले जाल्यार भुरगे फुडें येवपाक जाय. हांव गोंयभरच्या सगळ्या भुरग्यांक आवाहन करता की चडांत चड आमचो प्लॅटफॉर्म तुमच्या खातीर सदींच ओपन आसा. तुम्ही चडांत चड आमच्या वांगडा या, आमच्या वांगडा डिस्कशन करा. आमी हो मुवमेंट फुडें व्हरया. ही पार्टी म्हणून न्हू पूण जेन्सी म्हणून फुडें व्हरया अशें हांव सगळ्या गोंयभरच्या जेन्सीक उलो मारपाक सोदता. की आझाद मैदानार जे एजिटेशन चालू आसलें जेन्झीचे हें जरी धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिले उपरांत काबार जरी जालें जाल्यार सुद्दां आमी याद दवरपाक जाय तांणी कॉक्रोचीस म्हटले म्हण ती कॉक्रोच जनता पार्टी जाली. गोंयांत ज्या लोकांनी आमकां टर्मायट्स म्हटले त्या मनशान आजून सुद्दां माफी मागना वयल्यान जस्टिफिकेशन दिल्या की टर्मायट्स म्हटल्यार कितें काय म्हणून. सो हे सगळे जेन्झी याद दवरले आनी मुखायले जी इलेक्शन आहा तेन्ना ह्या लोकांक जेन्झीच दाखयतले की बाबा टर्मायट्स म्हटल्यार कितें काय म्हणून. सो आजून सुद्दां भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाय करता की टर्मायट्स म्हणपूच म्हणून आजून जर चूक मागली ना. धर्मेंद्र प्रधानान रेजिग्नेशन दिला पूण जे गोंयांत नरेंद्र सावयकरान जे जेन्झीक टर्मायट्स म्हटले ते बीजेपी जस्टिफाय करता.